ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. मातेवाचे शुभ वर्तमान. लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे चडशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वपारेची समजोवणी आमकां दी. ताणें परतीपालून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं. नेर नोश्त्याची भुरगीं. नेर वोंपलोलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो वेल कालाची सोपादनी. लुंवपी देवदूत. जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशे कालाचे सपोडणेक जातले. मनशाचो पूत आपल्या दुताक धाडटलो आनी हे दुसऱ्यांक पातक करून ओडून व्हरतात ते सगल्यांक आनी ओदोरणी मनशांक ताच्या राज्यांतली जमून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करून आनी आपले दांत करकरावन आसतलीं. तेन्ना देवान मानवलोलीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरवीं पलजळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. देवाचें उतर हें.